बेरी बेरी पावस सीझन 3 कार्यावळीक परत्यान एक फावटी तुमकां स्वागत. फाटल्या 3 एपिसोडांनी कोंकणीचे कवी अँड्रू एल डिकोना, रोशू बजपे तशेंच स्मिता शेणै हांगासर येवन गेली. तांच्यो कांय कविता सादर जाल्यो आनी तांच्या कविते फाटली कथा जाणा जावचें प्रयत्न आमी केले. आमकां आयच्या 4थ्या एपिसोडाक कवी म्हणून लाभल्यात नामनेची कवी बंटवळची विल्मा बंटवाळ. विल्मा, तुका आयच्या ह्या एपिसोडाक हांव स्वागत म्हणटा. विल्मा जल्माल्ली बंटवळान तरी तिचें शिकप त्या गांवांत जालें तरी मागीरचें उंचलें शिकप मंगळूरच्या सान लुईस कॉलेजींत जालें. आतां ती लग्न जाल्या नंतर बँगलोरांत सेंट जोसेफ्स युनिवर्सिटींत प्राध्यापकी जावन मॅथमॅटिक्स शिकयता. विल्मा, तुवें भोव तरणे प्रायेर म्हाका दिसता कविता ट्रस्ट हांगासर वावर सुरू केल्ल्या संदर्भार तुवें कविता बरोवंक सुरू केल्ल्यो आनी त्या संदर्भार तुवें तुजें एक पुस्तक आयलें मुक्कडी म्हणलें आनी ह्या पुस्तकाक केंद्र साहित्य अकादेमीची युवा प्रशस्ती लाभल्या. म्हाका दिसता कर्नाटकांतल्या युवा बरयणारां पैकी ही प्रशस्ती मेळिल्ली पयली तुका, ताच्या उपरांत कोणाक मेळूं नासतली. तुजे एक पैना विशीं थोडें आमच्या लोकांक सांग. पयलें एक युवा बरोवपी जावन तुवें खंयतान उमेद तुका मेळ्ळी एक कवी जावचे वाटेर? खंयच तुवें बरोवंक सुरू केलें, कशें बरोवंक सुरू केलें आनी आतां खंय आसाय तूं? आमच्या काळार मनोरंजन म्हळ्यार आमकां आमच्या हातांत मोबायल नासली, आमकां बुकूच सर्वस्व आसलें. हांव मस्तू बूक वाचतालीं. वाचपूच आमकां बरोवंक प्रेरण म्हण येत. तशें आमच्या इगर्जेंत फिरगज पुस्तक आसलें बाळोक म्हणून, तातूंत हांवें बरोवंक सुरू केलें. मागीर एक फावटी राखणो स्पर्धो आसलो, ताका हांवें म्हजी एक कविता धाडली आनी तातूंत म्हाका इनाम मेळटना म्हाका आनीक चड उमेद मेळ्ळी. तशें थंयतावन हांव आमच्या गांवांतावन हांव कोडयाळ आयलीं शिकोवंक. त्या वेळार म्हाका ICYMची आनी वळख जाली. हांव ICYMान चड मेथर जालीं. तशें त्या सांगात हांव चड कोंकणी कार्यांत ती मेथर जालीं. आमच्या एलोशसांत एक कोंकणी संस्था आसा आनी एक कोंकणी संघ आसलो आमचो विद्यार्थींचो कोंकणी संघ. वय आतांय आसा फ्लोरा मॅम आसा थंय. तशें आमी तातूंत आमकां चड अवकाश मेळ्ळो कोंकणी कार्य करूंक आनी हेर कोंकणी संस्था सांगात मेळोवंक. त्या वेळेस आमकां कविता ट्रस्टाची वळख जाल्ली आनी आमी कविता ट्रस्टाच्या सांगाता आमी एक कविता वाचन स्पर्धो थंय मांडून हाडिल्लो. फस्ट सर्त थंय जाल्ली, एलोशसांत जाल्ली. तशें मागीर आकाशवाणीक आमी प्रोग्रामां दिवंक वेतालीं. तशें सवकास म्हजी कोंकणीची वाडावळ जाली. मुखेल कारण वाचप, कोंकणी वाचप घरा. तशेंच कन्नड वाचपी म्हाका चड उमेद दिवंक पावली. आतांच्या काळार कितें जाता की म्हळ्यार बरोवचें चड आसा, वाचप कांय ना. वाचप कांय ना देखून तुजें बरोवपी उतळ दिसता. तुजें म्हळ्यार तुजें न्ही, चड हांव जनरल करून उलयतां. तितल्या म्हाका दिसता म्हाका उडास आसा त्या संदर्भार कोंकणी संघांत वावरतना आमी पळय तुमचें नशीब एक आमी एक संदी घडोवन हाडिल्ली गोंयच्या लेखकांक, तेंच्या लेखकांक हांगा हाडलें आनी ताच्या उपरांत म्हाका दिसता पयले फावटी एक आदान प्रदान म्हळ्यार हांगाचे बरोवपी थंय वेचे तेंचे हांगा येवचे ती एक प्रक्रिया सुरू जाली. आनी तातूंत हांव हें तुमचें पुस्तक म्हाका दिसता मुक्कडी प्रगट जावंक तें कारण आसलें आनी तुजी एक प्रतिभा. आनी हांवें तुका इल्लें वैदर्शे म्हणून न्ही पूण निजाय की तुका तुजी प्रतिभा जी आसली ती तांणी पार्क केली. भायल्या मनशांनी जे आयिल्ले हांगासर तांणी तुजी पार्क केली आनी तांणी तुजो बूक काडच्याक तांणी जायतो मिनत घेतली. हांवें तातूंत मस्त वावर केल्लो आसा ह्या पुस्तका खातीर. पूण बरें जालें, सगळें बरें जालें. आनी त्या नंतर आतां तूं बरोवचें कित्याक उणें केलां? बरोवचें कित्याक उणें केलां म्हळ्यार स्त्रियेक एक फावटी काजार जावन भुरगीं जाताना आमची प्राधान्यता बदलता म्हूण सांगीत आमी आमच्या विशयांत आमच्या तालंता विशयांत चड चिंतच्या की कुटुंबा विशयांत भुरग्यां विशयांत पयलें चिंताव आनी
तांचे पुरा राठावळ जाल्या उपरांत वेळ मेळ्ळ्यार आमच्या विशांत चिंतचे तशें एक मनोभाव स्त्रियांचो आसता. आनी आमच्या शहरांत व्हड शहराक आमी वेताना कितें जाता म्हळ्यार थंय एक रेस आशिल्ले बरी सकट रेसान धांवून आसात. आमी तांचे सांगता वचून धांवता, खंय धांवता कितें धांवता आमकां कळीत ना. तशें एका शहराची परिस्थिती तशें. पूण तो अनुभव जो आसा तूं सगळो तो त्या अनुभवांतल्यान पाशार जाता आसाय. म्हाका दिसता एक स्त्रियेक ताची जबाबदारी वेगळ्या वेगळ्या पावंड्या पावतना वेगळ्यो जबाबदारी तिका चिंती नासतना म्हणल्यार बरी येतात. त्या जबाबदारींतल्यान ती पाशार जाल्ली आसना पयलीं केदाळाय. ह्यो नव्योच जबाबदाऱ्यो ती तुवें एक स्त्री जावन एक आवय जावन एक पतीन जावन तुवें सांबाळचेच पडटा. तातूंत चुकारी मारूंक जायना. आनी ते सगळें समतोलन सांबाळून चलचे मुखार तुका एक धैर्य दिता आनी तुका एक कितें म्हणटा बळ दिता, तुज्या जिविताक एक बळ दिता. म्हाका दिसता ह्यो अनुभव तुजे थंय जरूर आसतले. फुडारान तूं खंडी जावन बरें. पूण तुजें वाचप खंय आसा? वाचपी मस्त कश्टांनी म्हळ्यार आतां आमी हार्ड कॉपी काण घेवन खंय वाचचे संदर्भ बारीस उणे. मोबायलांनी खंय मेळ्ळ्यार काले आर्टिकल्स कोणाचे मेळ्ळ्यार तशें वाचचें मात्र. आतां हार्ड कॉपी बूक काण घेवन वाचप मस्त. पूण तूं म्हाका दिसता तुज्या बोवारीन ज्यो गजाली जातात ताका कान दिताय आनी ते फॉलो करताय. आनी त्या देखून तुजी पयली कविता मडी उलयतात ही आतां आमी आयकुया. मडी उलयतात. म्हाका वेळार वॅक्सिनाचो दुसरो डोस मेळिल्लो तर उपेग नाशिल्लें एक मडें पुरपुरलें. लॉकडावन नातिल्लें तर हांव वेळार आस्पत्रेक पावतीं. एक गुरवार मडें सुस्कारलें. मोराक घाल्लो तांदूळ म्हाका पणी दिल्लो तर काम नासता बुकेन मेल्लें मोडें पिरंगालें. हांव सरकाराच्या गांवांत जल्म मारलीं तर ऑक्सिजन मेळनासता थंड जाल्लें मोडें उलयलें. बेड स्कॅम आनी कितें म्हणून आपल्यो सुखी दांपूंक पळयतात दळदिरकंचे. 12 आस्पत्र्यांनी बेड मेळनासता मेल्लें मोडें उपराटलें. तोंड दांपा आमच्या रायाचे दयेन आमकां हे पवित्र न्हंयत मुक्ती जोडचें बाग मेळ्ळां म्हणत एक भक्तिकाचें मोडें कॅमेरामॅनाक पोज दिवंक लागलें. वेल्मा तुजी मडी उलयतात कविता तुजे तावन आमी आयकली. आंग शिरशिरता जो फाटल्या 4-5 वर्सां आदीं ज्या परिस्थितींत सगळो देश सगळो संवसार पाशार जालो ताका तुवें कितें प्रतिस्पंदन करून म्हणल्यार बरी ही कविता तुजे तावन उदेल्या. वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्या कोविडाचेर वेगवेगळ्यो कविता बरयल्या. तुजी ही एक कविता आसा आनी तांतल्या तातूंत तूं आमच्या देशाची परिस्थिती मुखार दवरून ही कविता बरयल्या तुवें. निजय की हाचे एक थोडें संदर्भ तुका कित्या खातीर तुवें ही कविता बरयली असो एक संदर्भ आमच्या विक्षकां खातीर सांगलो जाल्यार बरो आसता. आमकां खबर आसा कोविडा वेळार बरयल्ली म्हणून. हय तुका कितें प्रेरण जालें? तुका कशी उमेद आयली बरोवंक? ओके. म्हाका कविता खंयची कविता बरोवंक एक निर्दिश्ट दृश्य निर्दिश्ट घडीत प्रेरण म्हणून म्हाका मतींत आसना. कित्याक म्हळ्यार सबार तसलीं घडितां घडटाना ती चिंता म्हजे थंय मस्त पटी येवन शिजोवन मागीर म्हजे थंय कविता येता. देखून हांव खंयचीय कविता म्हजी फाटीं चिंतूंक गेल्यार ही कित्याक हांवें बरयली म्हळ्यार म्हजे लागीं जाप आसना. कित्याक म्हळ्यार ते मस्त तसले संदर्भ येवन मागीर सांगाता ते विशय येवन भायर पडटा. पूण एक गजाल खरी आसा तूं शिस्ताय म्हणून. पूण मड्डी जावचें नाका. मड्डी जावचे पयलें तुवें ती बरयचें पडटा. पूण आमी ह्या कवितेक या शीदा तूं बरयताय म्हणल्यार टू द पॉयंट बरयल्या ही कविता. सामा जोखून बरयलाय, बंदूक जोखून पळय तशी बरयताय. म्हाका वेळार वॅक्सिनाचो दुसरो डोस मेळिल्लो तर म्हणटाय उपयोग नाशिल्लें एक मडें फुरपुरलें म्हळ्यार कितें म्हणटाय? कितें सांगूंक आशा येताय तूं हांगासर? हांगा चित्रण आसचें हें की दिसाळ्यार एक खबर फायस जाल्ली. गंगा न्हंयत सबार मडीं वळोवन वतालीं ती खबर दिसाळ्यान फायस जाल्ली. ती मडीं खंयची म्हळ्यार कोरोनांत मेल्लीं आनी हुलपावंक जायनासतना वेगळी कुटुंबाच्यांनी सांडल्लीं जावं पुरो
वा हुलपावंक तांकां मस्त क्यू आसताली हुलपावंक तशें हुलपावंक जायनासतना जावंक पुरो कशी म्हण गोत्तना तें मस्त मोडी सांगाता वळोवन येवची गंगा न्हंयत तें चित्रान त्या चित्रांच्या वयर बरयल्ली आसा पूण म्हाका एक म्हज्या मतीन चिंतप आशिल्लें की सकट लोक सरकारा विरोध उपराटलो ह्या वेळार कित्याक म्हळ्यार सरकारान बरें स्पंदन आमकां दिवना आनी आमच्या गरजांक पावना म्हण पूण जाल्यारय थोडो % लोक सरकाराच्या सांगातात आसलो म्हळ्यार गुलाम म्हणले बरी भक्त म्हणले बरी सांगातात आसलो आनी कितले कश्ट जाल्यारय आपलो जीव गेल्यारय आपूण तांकां मतीक तांच्या उजवाड येवना आनी की म्हणलें एक गजाल हांव हांगासर सांगल्या ह्या कवितेंत दुसरो डोस म्हळ्यार कितें नो तें फस्ट वळींत येता अकरेची वळ आसा ते सांगता अकरेची वळ भक्तीक सांगता तोंड दंपा आमी या अकरेच्या वळेक आमी या म्हाका हें दुसरो डोस मेळलो तर आमी वाचत्याव म्हणून ती सांगूंक अशें येतात कितें वय तें म्हळ्यार पयलो डोस सगळ्यांक मेळ्ळो दुसरो डोस मेळोवंक मस्त गर्दी आशिल्ली मस्त जाणांक मेळोना वेळार मेळोना त्या वरवीं मस्त जाणां सरलीं तशें वॅक्सिना खातीर आशिल्ली गर्दी ती हांवें हांगासर चित्रायल्या ओके ओके आनी दुसऱ्या कडव्यान तूं म्हणटाय लॉकडावन नातलें तर हें आनी एक मोडें उलयता म्हळ्यार वेगळ्या वेगळ्याचें एक चिंतप आसलें हे कवितेंत तूं हाडूंक तुवें प्रयत्न केलें आनी एक मोडें अशें उलयता लॉकडावन नातलें तर हांव वेळार आस्पत्रेक पावती एक गुरुवार मोडें सुस्कारलें वय कसली एक परिस्थिती आसली आमच्या गांवांत वय वय आमकां आस्पत्रेक वचोंक सयत वेहिकलां नासली ॲम्ब्युलन्सां मेळनासलीं आस्पत्रेन जागो नासलो तसली परिस्थिती आसली आमी बँगलोरांत चड करून ती परिस्थिती पळयल्या गांवांत चड एफेक्ट आमकां कळोना गांवांत सांगतालीं पुरो बेश्टें सांगतात बेश्टें दाखयतात टीव्हीर म्हूण पूण शहरांत आशिल्ल्यांक ताचें नीज रूप पळयलां आमी लॉकडावना वेळार खंडीत आमी गांवाक येयल्या आमी पाटी वेताना आमच्या वाठारांत रावतलीं मस्त जाणां सरल्यांत नात कोरोना वरवीं सरल्यांत आनी आमचीं स्टुडंट्स सेमिस्ट्रेंत वचून मोडें हुलपावंक वॉलंटियर जावन गेल्लीं आसात आमची मस्त जाणां स्टुडंट्स आनी म्हज्या एका स्टुडंटाचो बाप एक बेड मेळनासतना आमी मस्त कॉलां करन सगळ्यांक की मस्त कॉलां करून मागीर कशें एक बेड मेळ्ळें तो रिकवरी जावन आयलो रिकवरी जावन येताना त्या वेळ बेड्डां खातीर असली परिस्थिती आसली की कितेंय करूंक कोणी तयार आसात म्हणले बरी त्या आस्पत्रेच्यांनी तांकां सांगलें तो आतां रिकवरी जावन येवन आसा तूं घरा वचून ये रेस्ट कर म्हूण सांगलें पुताक तो म्हजो स्टुडंट तो घरा गेलो पाटी येताना बापाय सरला तसली एक गजाल म्हळ्यार बेड्डा खातीर जिवी काडटीत कोण ना आमकां नीज गजाल कितें कळीत ना पूण तसली परिस्थिती आसली आमी कालें करता असल्या पुरो परिस्थिती पाशार जावन वताना आमी विसरोन सोडटा आतां साहित्यांत कवितांत बरोवन आसल्यार आमकां त्यो परत उडास येतात हित कविता वाचतना म्हाका सुमार संग ती उडास आयिल्ल्यो आसा हांवें तांचो चिंतून आसता तुजे कडेन उलयतना जालीं 4-5 वर्सां मात्र विसरून गेले पुरो वेळार हे कविते द्वारे तुवें ते विचार करून दवरल्यान ते उडास परत परत आमकां जिवेक करूंक आमी खंयच्याय एका वाटेंतल्यान चलून आयिल्ले हांव खंयच्याय एका परिस्थितींतल्यान पसार जावन आयिल्ल्यान आमकां कळीत जाता तिसऱ्या कडव्यान तूं सांगताय बिलमा मोराक घाल्लो तांदूळ आमकां पणी दिल्लो तर आतां हे मोराक घाल्लो तांदूळ आमकां पणी दिल्लो तर काम नासतना भुकेन मेल्लें मोडें पिरंगालें हें म्हळ्यार आमी एक दिसाळ्या पत्रार एक पिक्चर पळयलें आमचो प्रधानी मोराक तांदूळ घालतालो पूण त्या तांदळान कोणाचो जीव वाचतो म्हण न्हय हे एक सारकॅस्टिकली आमी एक पूण लोकांची जतन घेवच्या वेळार तो कसलें काम करनासा कसलें दुसऱ्या हातूंत व्यस्त आसा म्हळ्यार खाना वरवीं मेळनासली त्या संदर्भार म्हाका दिसता आमच्याच सांगाताची वर्ल्ड ऑफिसांत सगळ्या ऑफिसांत खाना वरवीं भरली आमी वेगळे वेगळे लोक आमकां हांगा दितात हांगा डिस्ट्रिब्यूट जातले तसलें एक काम हांगा चलना ह्या एका संस्थेंत हांव म्हाका तुवें सांगिल्लो अर्थ म्हाका कळटा खाना वरवीं दुखोळ कितलो आसुरलो त्या संदर्भार म्हळ्यार भायर वचूंक जायनासलें भायर वचूंक जायनासलें ते कश्ट तुवें मुखार दवरलाय आनी हांव सरकाराच्या गांवांत जल्मल्लीं तर ऑक्सिजन मेळनासतना थंड जाल्लें मोडें उलयलें ऑक्सिजनाकी मस्त गर्दी कोणाकी ऑक्सिजन मेळनासली परिस्थिती आसली
तसल्या संदर्भार एक सरकारत ना म्हणचे तितलो आक्रोश त्या मड्यान व्यक्त केला. हांगा सरकार नाच ना आसलो तर असली परिस्थिती येती ना म्हणून. आनी एक परतून ही गजाल सांगली तुवें बॅड स्कॅम आनी कितें म्हणून आपले चुकी दांपोवंक पळयता दळदिरेकींचे. हांगा तुजो इल्लो राग तुवें दाखयलाय. सुरूक तुवें सांगलाय पूण हांगा दळदिरेकींचे 12 आस्पत्र्यांनी बेड मेळनासतना मेल्ले मोडे उपराटलें. हांगा तो रिवोल्ट एक सुरू जालो तुजें. पयलें प्रतिभटन आसा सगळ्या कवितेन तुज्या 4 कडव्यान 5व्या कडव्याक येताना तूं एक तूं रिवोल्ट जाताय उपराटताय. म्हळ्यार लोक आतां सकड सरकारा वयर उपराटला पूण त्या टायमार आमकां एक डिस्ट्रॅक्ट करूंक म्हणल्यार बरी आनी एक नवोच विशय आयल्यार लोक इल्लो थंय जावन चंचल जाता. त्या खातीर कोणात आनी एक नवो विशय हाडला बेड स्कॅम म्हणलो. एक्चुअली जाला गी नीज जावन जाला गी म्हणून आमकां कळीत ना पूण ते तो एक विशय आजकाल आमी पाटी वसाचें म्हणना. गुगल तुवें सर्च केलें जाल्यार ह्यो पुरो गजाली ह्यो पुरो कथा तुज्या ह्या तुवें 4 कडव्यांनी गजाल सांगल्याय जावं पुरो पूण ताच्या फाटल्यान जायत्यो कथा आसात. एक कोविडांत वळवळिल्ल्या कळवळिल्ल्या जायते जाणां होगडायले संबंद तुटून गेल्यात सगळीं कुटुंबां नाश जाल्यांत. वेगळ्यो वेगळ्यो कथा आसात. हजारांनी लाखो कथा आसात. ही एका तुज्या कविते वरवीं त्या सगळ्या कथांक आमी पळोवचे आयकुचे एक परत एक आमकां तुवें कितें म्हणटाय एक कविते द्वारे आमकां एक वाट उक्ती करून दिलाय थंय पाटी वचूंक. आनी निमाण्या कडव्यान तूं सांगताय म्हळ्यार त्या उपराटल्या उपरांत थोंडपा आमच्या रायाची दयेन आमकां हे पवित्र न्हंयत मुक्ती जोडचें भाग मेळ्ळां. म्हळ्यार इतलेंय आसूं न्ही इतलेंय कर न्ही इतलेंय जाल्या उपरांत बॅड स्कॅम तें स्कॅम हें स्कॅम जाल्या उपरांतय एक भक्तिकाचें मोडें कॅमेरामॅनाक पोज दिवंक लागलें. कितलें एक विपर्यास पळया हे एक कवितेंत. कितें तूं कितें सांगूंक आशेता तें हांवें तें सुरवेर सांगलें. इतलें पुरो जाल्यारय ताचोच जीव गेल्यारय कित्याक म्हळ्यार मोडें उलोवण आसा ताचो जीव गेल्यारय आपूण रायाची सेवा करता आपूण गुलामंत जावन आसा म्हळ्यार तितलो लोक थोडो लोक तसो आसा आनी की तांच्या मतीक उजवाड येवंक ना म्हणलें संदेश. आमच्या विक्षकांक वेगळे वेगळे अनुभव जाल्यात आसतले पूण म्हाका दिसता ह्या तुज्या कविते वरवीं ते परत उडास जिवे जावंचे तांकां साद येता आसा. आनी ही आमच्या जिवितांतली एक काळ आमच्या जिवितांतलो विसरून वचूं नजो आनी तो आमच्या फुडाराच्या पिळगे म्हळ्यार एक खराळ घडीत म्हळ्यार असली परिस्थिती केन्ना येवंक साद आसा मनशाक. आनी तें फूड करची कसली कसले संदर्भ आयलो जाल्यार आमी कशें आसा जाय आमकांच आमी कशें सांबाळून वचत जाय तयारी करी जाय म्हणलें तुज्या कवितेंत एक तूं सांगताय भोव बरें आसा. विल्मा आमी तुज्या आनी एका कविते तवशी या. तुजी कविता आसा कितलो उजो लायशात तुमी. कितलो उजो लायशात तुमी पळय आमच्या विक्षकां खातीर ही कविता आतां पयल्यान आयकुया आमी. कितलो उजो लायशात तुमी. कितलो उजो लायशात तुमी. तुमचो उजो देवाळांक रिगला तितलोच मागणी रावंक नांत. तुमच्या उज्यान मोग करणारांक पाठदन धांवडयलां तितलेंच मोग उणो जावंक ना. तुमच्या उज्यान आमचे खाण ग्रासिलां तितलेंच पूण भावल्यांचे बोळ मोडूंक ना. तुमच्या उज्यान पाठपुस्तकांनी रिगोन संविधानाचें पान हुलपयलां पूण एक अक्षरी माजवोंक ना. आतां तुमचो उजो हिजाबांक लागला. शतमानांतावन मौन आसल्यो हजारो रंगेली हरदे फुलोवन रावल्यांत. विल्मा तुजी कविता कितलो उजो लायशात तुमी आमी आयकली. आतां पयल्यान म्हाका सांग हो उजो कसलो. हो उजो धर्मा मदलो. ह्या उज्याची दाव हांवें मस्त लागशिल्ल्यान बगल्या कित्याक म्हळ्यार हांव बंटवळची. बंटवळ BC रोड ह्या गजाली खातीर नावाडदीक संगीत आनी जायतीं मडीं आमच्या गांवांत पडल्यांत धर्मा खातीर. त्या खातीर ह्या उज्या विशयान म्हाका शीन आसा आनी म्हज्या सुमार कवितांनी ह्या उज्या विशयान हांव उलयतां. आनी तूं सांगता कितलो उजो लायशात तरी तुमचे जावन कितें करूंक आमची पाट मोडूंक तुमकां सादी जायना म्हणटाय.
आनी जायना म्हणटाय वय म्हणजे तें दैर खंय जावन आयलें तुका दैर आमी गरजेचं पडटा आमचें तें आनी की बळ आसा आमचें तें प्रतिरोध करचें बळ आसा आनी की तुमच्या उज्या वरवीं सर्व सत्यानाश जावंक ना आमी आनी की जुस्तांव म्हणलें एक संकेत हांगासर आमी दिता कवितेंत वेचें जाल्यार पयलें हांवें सांगलां देवाळाक तुमचो उजो रिगला पूण आमची मागणी रावोंक नात म्हूण हांगासर हांव सुमार तेंपा पयलें आमच्या देवळां वयर आमच्या इगर्जां वयर दाट गल्लो संदर्भ उगडास कर्ण हे वळी बरयल्ल्यो आसात पूण तसले पर घडितां जाताना आमचें थंय आनीकी बळ आमकां मेळटा आनी आमी एकवट आमचो सडटा एकवट सडोन आमी प्रतिभटन करता तशें देवळांत कितलोय उजो तुमी रावल्यारय मागणी आमची रावना म्हळ्यार हांगासर आनी एका वाटेन तूं सांगताय इगर्जो मस्जिद्यो देवळां हें गरजेचें न्हय आमची भक्त ह्या देवा लागशिल्लो संबंद ह्या मागणी आमची प्रेयर्स ही गरजेची ती उरतली हें नास जालें जाल्यार तें मोडोवंक तुमकां जायना तें आमचें चिंतप मोडूंक जायना भायर काडूंक जायना हें तूं सांगताय आनी नॅक्स्ट कडव्यान तूं सांगताय तुमच्या उज्यान मोग करणारांक पाट धरून धांवडायलां तितलेंच आतां केदाळ्यान पाट धरून धांवडायलां खंयच्या संदर्भाक लागून तूं सांगताय हें विभिन्न धर्माची मोग करणारां आसल्यार तांकां कोणी जेवंक सोडिनात महाशहरांनी चलता बेंगलोर तसल्या शहरांत इट इज व्हेरी कॉमन पूण दुसऱ्या आमच्या हळ्यांनी आनी पुरा पयलें तावन आसा आतां म्हणून न्हय पयलें तावनी वेगवेगळ्या धर्माच्या मोग करणारांक एक जावंक सोडिनात पूण आतां ताका राजकीय रंग लागला राजकीय तांकां जियोंक सोडिना आनी हो उजो धर्मा मदलो उजो परत्यान तांकां जियोंक सोडिना पाट धरना धांवडायलां म्हणल्यार आमची सगळीं मस्त निदर्शनां आसात आमच्यात BC रोडांत एका कपलाक तांणी गोबायलांक निज गोबायलांक तांणी धरण मारिल्लें आसा पूण ती निज जावन दोगांय हिंदुवांची आनी पयस जावन आयिल्लीं एकाच धर्माची पूण तांकां मारिल्लें आसा आमच्या शहरांत मंगळूरच्या शहरांत जायत्यो गजाली घडल्यात आतांय जाते आसात कांय थोड्यो दंपून वेतात आमकां कळीच जायनात बायलांक कळीच जायनात आनी उपरांतल्या कडव्यान तूं सांगताय आमचें खाण ग्राशिलां म्हणटाय तितलेंच पूण बावळ्यांचें बळ मोडोवंक ना म्हणटाय हो कसलो संदर्भ खाण आमचें खाणाचे आतां वांटे जाल्यात धर्माच्या नांवान खाणाचे वांटे जाल्यात रांदवे जेवतलो उंचलो आनी हेर मांस खातलो उंचलो न्हय म्हणलें एक चिंतापी आयलां आनी एक खाण ह्याच धर्माचें आनी एक खाण ह्याच धर्माचें म्हणलें विवाद मस्त चलोवन आसात मांस तुमगे रांदता जाल्यार आमी येना वय वय हे मास तुमगे आमी येना म्हणल्यार धर्माच्या नांवार पुरा वांटे वांटे फांटे पुरो मस्त ते आसा दीस वेता चड जाता आसात कान आसचें आमकां बळ दिवंक तें कान तांणी ग्रास येलें जाल्यार आमचें बळ आमचें उणें जावंक ना म्हण हांव हांगासर सांगता ओके ओके आनी एक मुगर पाठ पुस्तकांनी रिगून तुमचो उज्यान पाठ पुस्तकांनी रिगून संविधानाचें पान उलपयलां हांगा तूं वयर सडटाय पयलीं धाकट्यो गजाली सांगून निमाणें हे पाठ पुस्तकांनी रिगून संविधानाचें पान उलपयलां जावं पुरो पूण एक आक्षरी माजोवंक ना म्हूण सांगचें आसा पळय भोव सोबीत करून आयलां म्हळ्यार ते एक क्लायमॅक्स एक हाका पावला हितूं एका म्हळ्यार अंतीम आमच्या देशांत संविधान अल्टिमेट तें फायनल ताका ताचें समेत तुमी पान हुलपयलें जाल्यारय पूण अक्षर एक माजून वेचें ना हांगासर म्हज्या मतींत एक दृश्य आसा आमी पयलें उजो करतले रान्नींत उजो करतल्या थंय एक तुमी न्यूज पेपर एक रान्नीक घाल्यार तें उजोंत सकास पेटल्यार ताच्या अक्षरां तशींच दिसतात वाचूंक जाता तें दृश्य हांवें उडासान दवरून हांगासर बरयल्लें आसा अक्षरां माजोवंक ना म्हळ्यार तसलो अर्थ दिल्लो आसा तुका तें पिक्चर तुज्या मतींत आसलें बरयतना वय 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 मागीर निमाणें पळय तूं हिजाबांक लागला तुमचो उजो शतमानांतावन मौन आसुल्ल्यो हजारो नंगेली हर्दीं फुलोवन रावल्यात म्हणटाय आतां नंगेली कोण म्हणून आमच्या विक्षकाक तरी सांगल्यार बरें आसलें नंगेली म्हळ्यार 19व्या शतमानांत केरळांत आशिल्ली एका ट्रायबल चली
स्त्री थंयसर एक नमुन्याचो कायदो आशिल्लो तिरवो आशिल्लो सुमार तिरवे आशिल्ले फिशींग नेटाक पागी ज्यो आसतात ते पागच्या जाळाचेर तिरवो आशिल्लो मिशो सोडच्यांक तिरवो आशिल्लो मिशो सोडचे खातीर आनी स्त्रियांक स्तनाचो कायदो म्हूण एक आशिल्लो पूण तें कितलें नीज म्हणलें सारकें दाखलें नात हिस्टॉरिकली ताका पुरावे नात तशें नांव तशें आशिल्लें जाल्यारय स्तनाचो तिरवो आशिल्लो जाल्यारय नंगेलेचे काणयेंत जें सांगतात तें नीज न्हय म्हूण वाद करचे आसात पूण तें नीज वय गी न्हय म्हूण म्हाका सारकें कळीत ना पूण तातूंत आशिल्ली एक धैर्यादीक स्त्री नंगेली तिका हांवें ह्या कविते खातीर विंचलां कित्याक म्हळ्यार तिचें धैर्य आमकां सर्वांक एक प्रेरण आसा नंगेलीचे काणयेंत कितें जाता म्हळ्यार त्या स्त्रियांनी स्तना खातीर स्तन दांगचे खातीर तांणी तिरवो बांदिचे आशिल्लो तांणी वस्तूर वयलें वस्तूर घालूंक परवानगी नासली ते सकयल्या जातीच्या स्त्रियांक ती सुरमुर्तेल्या जातीच्या वय सुरमुर्तेल्या जातीच्या स्त्रियांक पूण त्या कायद्या विरोध नंगेली उपराटली आनी तिणें तिरवो कलेक्ट करूंक आयिल्ल्या ऑफिसराक तांणी एका शिरोतींत तिरवो दिवंक आशिल्लो फाळेतांत तांदूळ कितें तिरवो जावन दिवंक आशिल्लो तिणें तेचें स्तनंत कातरन कोल्यांत हाडन फाळेतांत हाडन दिलें एक प्रतिभटन जालें आनी थंय उजो पेटलो आनी थंय सकडांनी सांगातां मेळ्ळीं सकट स्त्रियांक धैर्य आयलें आनी तांचे विरोध उपराटली दुसऱ्याच दिसा रायान तिरवो हो रद्द केलो पूण थंय तिरवो रद्द करचे जाल्यार एकल्यान मराचें पडलें वय एकल्यान जीव दिवचे पडटा पूण तुजे समाज बांदून हाडिचे जाल्यार कोणेय एकल्यान जीव दिवचे पडटा हें संवसाराच्या सुरवेर तावन जालां तुवें खंयचेय दृश्टांतां घे गांधी घे जेजू घे आनी कोणाय घे एकल्यान जीव दिला ती सगळी समाज एक बांदून हाडिचे जाल्यार एक बरी समाज बांदून हाडिचे जाल्यार तेंच तुज्या कवितेन तूं सांगताय ह्या नंगेली कवितेंत नंगेलीचो घोव आशिल्लो चिरुकंदन वय म्हाका याद जाता आनी चेरताला केरळाच्या गांवांतली ही काणी आसा भोव म्हळ्यार आयच्या काळाक एक स्पंदन जावन तुवें बरयल्याय आनी एक 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 भोव सोबीत करणी कविता आयल्या ही कविता आयल्या आमी तुज्या आखरेच्या आनी एका कवितेक या केसोळी तुजी कविता आतां आमी आयकुया कविता केसोळी बाय रडतलें कसकसोन घरांत मोरनाचें मावन बाय रडतलें कसकसोन घरांत मोरनाचें मावन जलांत कोंबयेची आराबाय कोंबो पाटीक लागतलो जलांत कोंबयेची आराबाय कोंबो पाटीक लागतलो हांव बोंब्याक नेटोवच्यांत मग्न बायेक केसोळी जाल्या मा दुखीन रडटा जाप दिली मायन बायेक केसोळी जाल्या मा दुखीन रडटा जाप दिली मायन केसोळी व्हडली पिडा जायजे लेख घालें हांवें शेजारची येवन पुसपुसून उलयतना वोली भितर मुखामोळ लिपयल्लें बायेन शेजारची येवन पुसपुसून उलयतना वोली भितर मुखामोळ लिपयल्लें बायेन पुलीस स्टेशन कंप्लेंट आस्पत्र वर्दी कानार पडुल्ले शब्द थोडे माथ्या वयल्यान गेले तरणे तकलेंत ठिकाण आसता हुमरार रावन बायताड उडयल्लें मायन कोंब्या तेवशी हुमरार रावन बायताड उडयल्लें मायन कोंब्या तेवशी ह्या बोंब्याकी केसोळी जाता गे माय ह्या बोंब्याकी केसोळी जाता गे माय नेणट्या सवालाक नाम पुता बोंबे जावनूच जल्माजे नाम पुता बोंबे जावनूच जल्माजे चेडूं जावन न्हय आरावन धरन रडली माय
भतेण कुड्यार कोंबो साथ घालतलो. भतेण कुड्यार कोंबो साथ घालतलो. मांयक हेडावन. देव बरें करूं. वेल्मा तुजी केसोळी कविता सादर जाली आतां. ल्हान नेणटुल्या भुरग्याची एक व्हडली कविता म्हणूं येता हांवें. विस्तार संवसारांतली नालिसायेची एक गजाल आसा अशें म्हाका भोगता. एक नालिसायेची गजाल भुरग्याच्या नेणटुल्या संवसारांत बसोवचें काम तुवें केलां हे कविते मारिफात. वय वय हांगासर 2 चलयो आसात. एक संवसार देखाणांतली चली आनी एक संवसाराची क्रूरता बगुल्ली चली. आनी तांचे मदें एक आवय आसा. तिचे 8 क्लास आसात. आनी थंयसर हांव कितें एक अनाहूत घडलां म्हूण सांगता पूण डायरेक्टली सांगना. इनडायरेक्टली ह्या कवितेंत डायरेक्टली सांगिना. कितें म्हळ्यार ही कविता तूं एका भुरग्या ल्हान नेणट्या भुरग्याच्या कांय संवसार भोव ल्हान ताचो आनी विस्तार संवसारांत कितें जाता ताका खबर आसना. देखून तूं म्हणटाय बाय रडटालें कसो न्हू म्हळ्यार घरांत मरणाचें मौन म्हणटाय. सगळें मौन आतां विस्तारल्या घरांत. हांगा पळय बाय केसोळी जाल्या म्हणटाय. आनी ही केसोळेक लागून पुलीस कंप्लेंट जाला. बाय केसोळी फुटोवंक आस्पत्रेक व्हेलां. शेजारची व्हडल्यान उलयनात कोणी. फुसफुशांनी उलयतात. आनी म्हणटाना खंयच्या नमुन्याची केसोळी म्हणून चिंताय तूं हांगासर. केसोळी म्हळ्यार केसोळी कशी जातात आमकां खंय मणी एक कडेन केसोळी जाता. थोडे फावटी ती इल्ले दिसांनी थंय वेता. थोडे आनी इल्ले चड दीस आसता. ती गेल्या उपरांत आमकां ताची खबर आसना. इल्ल्या दिसांनी आनी एक कडेन केसोळी जाता. आमकां दुखता मागीर परत्यान आमी ती विसरोवन सोडटा. अत्याचाराच्यो गजाली आमच्या समाजांत केसोळी बरीच आसात. अत्याचारा विशयान हांगासर म्हणटना जलांत कोंबयेची आराबाई कोंबो पाठीक लागतालो हांव बोंब्याक नेटोवच्यान मग्न. असल्यो संगती बोवारा जावनूच आसात. कोंबयाचें आनी कोंबयेचें एक हळ्ळेचें चित्रण हांवें हांगासर हाडलां. कोंबयेक पाट लागचें एक सदांचें हळ्ळेंत आमी पळोवंक गेल्यार. पूण ह्या चलयेक ताची खबर ना. तें ताच्या खेळच्यांत मग्न जावन आसा. बोंब्याक सांगता खेळच्यांत मग्न जावन आसा. त्या चलयेक ताची खबरच ना म्हणलें एक संदेश. सगळी कविता नेणटुल्या भुरग्याच्या दिश्टीन बरयल्या जाल्यार अस्पश्ट दिसता हांगा म्हळ्यार एक सारकें तूं सांगिनाय म्हळ्यार ताचे दिश्टीन तें तितलेंच आसचें. तितलें सांगूंक आसचें. तुवें व्हडांच्या दिश्टीन बरयली तर म्हाका दिसता ही अस्पश्टता उरती ना कोणना. आनी अस्पश्टता उरली ना जाल्यार ती कविताय जाती ना कोणना अशें म्हाका भोगता. तूं कितें म्हणटाय. थोडे फावटी अस्पश्टता कवितेक सोबाई दिता. आनी हांगासर हांव प्रतिमा वापरल्यात. एक कोंब्याचें जावं दी केसोळेचें जावं दी विविंगड प्रतिमा हांगासर वापरल्यात. तें चलयेक वापरिनासतना त्या धाकट्या चलयेक तें कितें म्हूण गोत्तू ना. कोंबो जावं दी दुसरें कितें जावन ताका कळीत ना जाल्यार त्या कवितेंत त्यो येतात. त्या चलये मुखांतर येनात त्यो गजाली कवितेंत येतात. तशें म्हणटना त्यो कवितेक अर्थ दिवंक पेसाडतात. पूण कितली अस्पश्टता आसल्यार एक म्हणजे हांव वाचता आसतना आनी तूं 2 कडवे एक जलांत कोंबयेची आराबाई कोंबो पाठीक लागतालो म्हणटा आसतना आनी 11च्या कडव्यांत तूं बातेना कुड्यार कोंबो साथ घालतलो मांयक हेडावन म्हणटा आसतना सगळी कविता उक्ती जाता. इतली 4च वळी पुरो सगळी कविता कितें जाल्लें तें समजावंक आमकां. म्हणटा आसतना बरें भोव अपुरबायेन तुवें सांगूंक आसचें. लिपयनासतना लिपोवनाय तुवें ह्यो प्रतिमा वापरन तुवें तें सांगूंक आसचें. सांगून सोडलां. कोंबो हेडायता म्हळ्यार त्या आवयची असहायकता हांगा दाखयता. कित्याक म्हळ्यार कितले अनाहूत घडल्यार त्या आवय वरवीं कितेंच करूंक जायना. आमच्या गांवांत कानून न्याय मेळटा म्हणून सांगूंक जायना. मेळटा जाल्यार कितलींय वर्सां राखोवंक पडटा. त्या खातीर त्या आवय असहायकत म्हणले बरी हांगा दाखयलां. हांगासर देखून हांगा कोंबो ताका हेडायता. ताचे बैताड उडयिल्लें सुकोवन कोंबो दावून बातेनाच्या कुड्यार तावन ताका हेडायता म्हणलें बरी. तशें एका तेंपार पळय विल्मा अवकार चलयेनी
लग्ना पयलें म्हळ्यार पयलें लग्ना पयलें गर्भदर्सो म्हळ्यार आनी मोगार पडचें म्हळ्यार गर्भदर्सो सोडया मोगार पडचेंच व्हडलें महापताक आसलें. हांव भुरगो आसतना कोणी मोगार पडलें व्हडली गजाल ती गांवांत घुसू 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 सगळ्यांनी उलोवचें. पूण आज आमी खंय आसा आज मोगार पडना जाल्यार तुवें पाता केलें म्हणल्यार बरी उलयतात. म्हळ्यार आमची समाज अनेक पावंड्या पावल्या म्हणटा आसतना आज केसोळी जाली जाल्यार आमच्या चलयांक ते हँडल करची कितें म्हणटात तसले हँडल करूंक बऱ्यान कळीत आसा म्हणटा हांव. तुजें चिंतप कशें की एक स्त्री जावन तुवें पळयली घडीत पळय आयच्या काळाक हें काय 20 वर्सां आदलें घडीत जावं पुरो 25 वर्सां आदलें घडीत जावं पुरो आतांय जातात. पूण आतांय ही घडितां जाल्ल्या वेळार एक स्त्री जावन ती कशी हँडल करतात आनी आवय कशी काय आवय दूख बघता आवय आकांतान बुडटा ना म्हणून ना पूण ती कशी हँडल करतात आतां इल्ले कश्टांचें तुका जाप कोन्ना. पूण म्हाका तें जाणा जावंक जाय एक स्त्रियेच्या तोंडांतल्यान जाणा जावंक जाय. तुवें ही कविता बरयल्या तुमी हांगा केसोळी म्हळ्यार एक कविता बरयल्या उपरांत वाचप्यान कशेंय अर्थ करून घेवयेत. हांवें केसोळी म्हळ्यार अत्याचार व्हडली एक पिडा समाजाची म्हूण सांगली. तुमी केसोळी म्हळ्यार गर्भ धरचें म्हूण अर्थ करून करियेत. एक गर्भ धरूंक 2 कारणां आसात. एक अत्याचार जावंक पुरो वा ताच्या मोग करणारा तावणी आसूंक पुरो. मोग करणारा जाल्यार ह्या आतांच्या काळार ती कशेंय हँडल करतात पूण अत्याचार तावण जाल्यार तांकां तें हँडल करूंक जायना. स्त्रियेक मुखेल जावन ताच्या मतीक धोको बसता. तो मतीचो धोको हँडल करूंक तिका कश्ट जाता. कुडीची पिडा कशीय गूण जाता. गर्भ धरुलोय काडूंक सबार विधान आतां आसात पूण मतीची ताका कितें मतीचेर अत्याचार कितें घडला तो गूण जावंक वेळ लागता खंडीत वेळ लागता. वय आनी ताणें गूण जाल्यार ताची समाज ताका प्रत्यान कोंकून गाय करनच ते गाय जिवे करनासता. म्हाका ही कविता वाचतना यशवंत चित्तालाची कथे आदळ हुडगी वाचलो उडास येता. तांचो आबोलीन आसा ल्हान भुरगें तें तो मानवेल एक सिनियर मनीस गांवचो तो ताका किस करता मात दुसरें कांय ना आनी गांवार खबर करता तें गुरवार जाला म्हूण बेश्टें म्हळ्यार ताका ताचे लागीं काजार जावंक जाय. तसले एक हातू बळयता तशें मस्त गजाली आमच्या अडकुलो गो बुडकुलो कवितेन ती हेंच एक चित्रण येता. माडा मुळांचेर को जाता आमच्या देखून स्त्रियांक जागृत करची एक गजाल आसा. मागीर म्हाका हे कवितेंत तुका असले सन्निवेश उबे जाता आसतना घरान जावं दी आमच्या समाजांत जावं दी उबे जाता आसतना चलयांक गुणे अवकार करचें कितें सामा खंडीत सारकें न्हय पूण तें इल्लेशें बदलावण जावन येवन आसा पूण मस्त काळ जाय कोणा बदलावण जावंक. मस्त तेंपा तावणी चलयांचेर गुणे अवकार करून आसात. कित्याक म्हळ्यार ताचे गुर्तू कितेंय दिसता जाल्यार चलयेंतय दिसतात. चलयांक कांय फरक पडना पूण हें खंडीत सारकें. म्हाका दिसता बिल्मा पळय ही कविता आदली आतांची म्हणजे आतांय आतां पश्चिम बंगाळान जाल्लें घडीत पळयत आसतना आमी आनीकी ही क्रूर आतां हे कितें म्हणटात हे मतीचे एक कितें म्हणटात विद्रूप म्हणजे एक दादल्याचे व्यक्तित्व हे म्हाका समजूंक शकना. आमी आदल्या काळार फाटीं गेल्ल्या बरी भोगता म्हाका आनी विकृत मनोभाव म्हणटा आमी फाटल्या काळाक फाटीं गेल्ल्या बरी भोगता. हें सोडून आमी थोडे वेळ एका कडेन चिंतता हें बदलून आयलां म्हणून पूण थोडे वेळ तितलेंच फाटीं वता. काल परस आमी वाचलें गायक अत्याचार केलो बोकडेक अत्याचार केलो तशें म्हणटना मनीस कितलो सुरक्षीत गोरवांस जानवरांक सोडिनात जाल्यार आनी पर आमी मध्य प्रदेशांत फुटपाथार दिसा उजवाडाक अत्याचार केलो आनी लोकांनी ताका बचाव करचे की ते व्हिडिओ काडनाशिल्ले असले पर खबरो सदां फाटीं येता येता गी म्हणल्यार एक सवाल उदेता बिल्मा. मागीर तूं एका कडेन हांगासर माय हे कवितेन माय जी आसा ती मागीर चेडू जावन जल्मोवचें न्हय चेडो जावन जल्म जाय म्हणून आदी म्हणटले
पूण बॉम्बे जावन जल्मचे बरें म्हणटा हें कित्याक तें तें हांवें सुरवेर तें बॉम्ब्याक हाडल्लें आनी ते सवाल विचारता बॉम्ब्याक केसोळी जाता गी ना बॉम्ब्याक केसोळी जायना म्हणून ताका एक जाप येताना त्या फ्लोर तें आयलां तशें म्हणटाना आमी चेडे सुरक्षीत म्हूण सांगूंक जायना म्हाका 2 जाण चेरके भुरगे म्हाका चेरके जाताना म्हाका खंयगी चेडूं जायचें म्हूण आशा आसल्यारय खंयगी 1% म्हाका अशें भोगलें की म्हाका आतां इल्लें सुरक्षीत आसतात कोण ना चेडूं जाल्यार हांवें मस्त कॅर काणगी आशिल्लें मुखार जाल्यारय म्हाका इल्ली शिकंत आसती कोण ना म्हज्या मतींत म्हूण चिंतलें आनी हें हांवें म्हज्या एका कलीग प्रोफेसरा कडेन डिस्कस करतना तो म्हणलो चेडे ही सुरक्षीत न्हय म्हणून त्या दाळा ताणें सांगचें म्हाका सारकें म्हूण भोगलें चेडे जाल्यारय ह्या कालार सुरक्षीत न्हय कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें गोरवां जानवरांक तर सोडिनात तशें म्हणटाना सुरक्षता कितली आसा म्हूण आमकां सांगूंक जायना भोव सोबीत करून ही कविता आयल्या विल्मा केसोळी कविता तुजे कडेन उलोवंक जायतें आसा भोव सुंदर करून प्रतिकां वापरून क्लिश्ट गजालेक सोबीत करून तुवें एक तुजे कवितेन धाडलाय तुका देव बरें करूं म्हणटा हांगा येवन आमच्या सांगाता तुज्या कविते विशयांत कविते पटल्यो कथा आमच्या सांगाता शेअर केल्ल्या खातीर आनी देव बरें करूं म्हणटा आमी आमच्या विक्षकांक सांगूंक आशेता की येवच्या हप्त्यांत आनी एक कवी सांगाता परत आमी बिरी बिरी पावस एपिसोडाक मेळुया देव बरें करूं देव बरी रात दिवं म्हणचे पयलें आदल्या हप्त्यान तुमकां एक हांवें सवाल विचारले आमी केल्ल्या रोशू बचपेच्या संवादांत ताणें कितल्यो 3 कविता सादर केल्ल्यो तांची नांवां कितें म्हणून आमी विचारलें आमकां जायत्यो जापी आयिल्ल्यो तातूंत 2 जाणांक पयिल्लेंच कोणें जाप धाडल्यो तांकां आमी इनामां दिल्यांत तांकां नामान बळोवक जेजू पत्राच्यो 1 वर्साच्यो वर्गणी तांकां मेळटल्यो आनी आमकां ह्या नंबराक संपर्क करचो देव बरें करूं आनी वेताना आदल्या हप्त्यांत आमी स्मिता शेणै हिचे सांगाता संवाद चलयलो तिच्या कवितेंत ती खंयच्या गांवांत जल्मली म्हूण सांगलां खंयच्या गांवांत जल्मली म्हूण तूं आमकां ह्या नंबराचेर बरोवन धाडा आयतारा भितर सारकी जावप पयिल्लें धाडिल्ल्यांक 2 जाणांक नामान बाळोवक जेजूची वर्साची वर्गणी मेळटली समेस्तान देव बरें करूं देव बरी रात दी